2022 या वर्सा काँग्रेस पक्षान सांखळी मतदारसंघात भाजपाक खर टक्कर दिली, जय मुख्यमंत्र्यान उण्या फरकान जैत मेळयले। काँग्रेस पक्ष सांखळीत सक्रिय आसा। काँग्रेस पक्षाचे सगळे फुडारी आणि कार्यकर्ते संघटित आसात आणि फुडल्या काळात काँग्रेस पक्ष परत गती मेळोवपा खातीर सांखळीच्या लोकां वांगडा खंबीरपणान उबो रावतलो, अशें आश्वासन काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिलें। पळयात। लास्ट टाइम 2022 जे इलेक्शन जालें, म्हाका दिसता सांखळीच्या लोकांनी मुख्यमंत्र्याक अक्षरशः घाम काडलो। ताच्या उपरांत हांगा जी म्हाका माहिती मेळटा की मुख्यमंत्र्यान प्रत्येक मनशाचेर म्हाका दिसता टार्गेट करून तांकां टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो, लोकांचेर एक भयाचो दबाव घालपाचो प्रयत्न केलो। काँग्रेस पक्ष हो सदांच बारीक सामान्य गरीब जनते बरोबर रावला। जे लोकांचे प्रश्न आसात ते आमी टायम एंड अगेन उठयत आसा। आज सांखळे म्हणटा ते एपी सेंटर ऑफ मायनिंग। म्हजो मुख्यमंत्र्याक एक प्रश्न आसा की ह्या वाठारांतले ह्या भागांतले जे लोक मायनिंगाचे डिपेंडंट आसतले, सांखळे मतदारसंघ, बिचोले मतदारसंघ किंवा वाळपय मतदारसंघ, आज ह्या लोकांचे भवितव्य कितें? हे लोक जे डिपेंडंट आशिल्ले हे लोक आज कितें करतात? म्हाका दिसता हाजेर ह्या सरकारान कसलेच स्टडी करूं ना आणि जे कोण बाबडे लोक आशिल्ले ते आज कशे जगतात हाजेरूय तांची वासपूस केली ना। काँग्रेस पक्ष हो सदांच सक्रिय पक्ष। आज आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांगा आसा, आमचे महिला अध्यक्षूय हांगा आसा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आसा। म्हाका दिसता हांव सांखळेच्या जनतेक एक आश्वासन दिता की ह्या फाटल्या फावट काही मार्जिनाक लागून म्हाका दिसता मुख्यमंत्री हांगाच्यान कशें तरी पास जाले। ह्या फावट काँग्रेस पक्ष आमचे सगळे हांगाचे लिडर जे लोकांचो राग ह्या मुख्यमंत्र्याचेर आसा हे म्हाका दिसता आमी सगळे सांखळेच्या जनते बरोबर रावतले आणि तांचे जे जे कितें फॉर एग्जाम्पल लास्ट टायम असेंब्लीच्या वेळार तुमचे सुर्लाचे लोक आमच्या मरे आयिल्ले, जेन्ना खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान तांचेर अत्याचार जाल्लो, अन्याय जाल्लो, तेन्ना आमचे विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान तो प्रश्न घालून उलोवन आमी तो सॉल्व केल्लो। सो अशें ना की हांगा लोकांचेर दबाव आसा, लोक काही ओपनली उलोवपाक सोदनात, पूण हांव लोकांक एक खात्री दिता की काँग्रेस पक्ष हो ठामपणे सांखळेच्या जनते बरोबर रावतलो आसा आणि आमी मुखारूय काम करतलो। फाटल्या फावटी ज्या आमदारकीक लागून तो लढा दिल्लो तो धर्मेश सावळेंनी आज दिश्टी पडना, तर ह्या बाबतीत आता फुडलो जर तुमी जर समज इलेक्शनाक जर कोण ना, म्हाका दिसता जी वोटर कॅम्पेन जी आमची चालू आहा ही आज न्ही, ही आमी गेल्ल्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक ही कॅम्पेन लॉन्च केल्या। पुराय गोंयभर प्रत्येक लिडर आपल्या पद्धतीन वोटर कॅम्पेन करीत आसा। आमी प्रत्येक मनशाक टार्गेट दिला। आज काल आमी 2 मतदारसंघ नॉर्थाक केले आनी सावथाक केले। जस्ट हांगा ही कॅम्पेन कशी चल्ल्या, कशा पद्धतीन ते लोकां कडेन उलयतात, कशा पद्धतीन सिग्नेचरी घेता, हाजो आराखडो घेवपाक आमी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान आज हांगा आयिल्लो। म्हाका दिसता आदले आमदार प्रताप गांवस हे आज गोंयांत ना, ते म्हाका दिसता खंय तरी भायर गेल्या। तशेंच आमचे आदले कॅन्डिडेट धर्मेश सगलानी कितें तरी म्हाका दिसता ताच्या पर्सनल कामांक खंय तरी गेल्या, पूण तेय बीन ह्याच वोटर कॅम्पेन, वोटर चोरी कॅम्पेनीक तेय आपल्या पद्धतीन त्यो सिग्नेचरी कलेक्ट करीत आसा। आमी प्रत्येक मनशा कडल्यान फिडबॅक कशा पद्धतीन चल्ला, कितलीं फॉर्मां आयलीं हें आमी घेत आसा टायम